त्यांनी करपाक फाटलोय असो तो विशय आयलो आणि त्या संदर्भातल्या हांवें डायरेक्शन दिलें की ह्या विशया संदर्भात थोडेशें आमी रेस्ट्रिक्शन पाळपाक जाय अशें हांवें दिलें. सर आयजूय बोवाळ जातलो NAP. ओके. दिसता कशें आहा की कामकाज सुरळीतपणे जावचें ह्या दृश्टीन प्रयत्न दोनूय सायडीच्यान सारकें हें करपाक जाय. सत्ताधारी पक्षांनी किंवा सर सीएम म्हणटा काल तुमचेर इंजस्टीस जाली सर ती कवली इंजस्टीस जाली म्हणटा सीएम. सो ती एक विषय कशा आसा की विधानसभा चालू आसतना त्यामुळे जो विषय विधानसभेत तूं काडूंक शकता ज्या विशयाचे संदर्भात तूं उबो रावपाक शकता विशय मांडूंक शकता तुका थी हेजो फोरम आसतना तो प्रेस कॉन्फरन्सीचो विशय करपाची आवश्यकता ना आनी जो विशय ज्या विशयाची की ताका तो विशय खरो डिस्कशन येवचो काय ना येवचो म्हणजे हाजे पयलीं हाजे 2 फावट जे आसा ताजे डिस्कशन घातलो त्यामुळे विशय हांगा आत्तां दिवपाक जाय ना दिवपाक हांव ठरयता. ज्या विशयाची गंभीरपणे चर्चा जाली आनी अननेसेसरी सभागृहाचो टायम वेस्ट करपाक अर्थ ना.